मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कर्नाटकाच्या संकल्प रॅलीत वांटो घेवन कर्नाटक सरकाराचो प्रचार केल्ले खातीर सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय मुवमेंटाच्या वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर खर टिका केली। मुख्यमंत्री आपले कदेल वांटोवपा खातीर हायकमांडाचो आदेश पाळटा अशें ताच्या वागणुके वयल्यान दिसून येता अशें म्हणीत हो मुख्यमंत्री गोवा द्रोही असो आरोप प्रशांत नायकान केला। आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी वास्कोचो समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। इतल्यान सडा वाठारांतल्या शंकराच्या देवळा कडेन फाटले 15 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदकाची नाशाडी जाता। भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्यान दिश्टी पडटा। उदकाची पायप फुटपाक भौशीक बांदकाम अभियंते जबाबदार आसा असो आरोप शंकर पोळजीन केला। फुटिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनीची दुरुस्ती एका दिसा भितर करूंक ना जाल्यार मोर्चा काडटलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। तापमान वाडीक लागून गोंयांत हीट वेव्ह सुरू आसतनाच उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावस पडपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सावन पावसाच्यो धुडको पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले ते खातीर लोकांनी मेकळ्या सुवातेर वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। हवेतले आर्द्रतेचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान उण्या दाबाचो पट्टो कर्नाटक वाठारांत तयार जाला। देखून मंगळार आनी बुधवार वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। लिंबू आणि कांगाची दर वाढली। लिंबू 10 रुपयाक 2 जाल्यार काळींग 25 रुपया किलो जाला। वाडट्या गरमेक लागून या फळांचे दर वाडपाक लागल्या। सकाळी 11:30 ते सांजेचे 4 मेरेन वताचो रखरख आसता। या गरमेंतल्यान थाकाय मेळची हे खातीर लिंबू आणि कांगाची मागणी वाडली। लिंबाचे सरबत कांगा खावपाक लोक पसंत करतात। या वाडट्या गरमेच्या बोवळांत लिंबू आणि कांगाची दर तेंगशीर पावली। शिगमो सोंपता थंयच आसा। अचकीत गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागल्यो। सोमारा 11 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या जाल्यार मंगळारा 8 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 40चेर पावला। रिकवरी रेट 98.44 आसा। हालीं जोर आनी थंडेचे दुयेंती वाडपाक लागल्यान आतां कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जाला।
ढोल ताशांच्या घंटगटर घणच्या तालार पेडण्या म्हालांतल्या मोर्जे गांवची श्री मुरजाई देवीची घोडेमोडणी सोमारा राती व्हडा उमेदीन मनयली। रातच्या वेळार जावपी मोर्जेची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा। तरणाट्या सयत माणकुल्या भुरग्यांनी लेगीत घोडेमोडणीत वांटो घेतिल्लो। घोडेमोडणी पळोवपाक थळाव्या सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी गर्दी केल्ली। पावसाच्या उदकाचो बंदोबस्त म्हूण रोलिंग मिल वाठादेव वाठारात गटार वेवस्था करतानाच नाल्याची दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा। उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा मयेंचे आमदार प्रवीण शेट आनी मंगळारा वाठाराची पळोवणी करून पावसांत उदकाची समस्या उपरासची न्हय म्हूण फावो ती उपाय येवजण करपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिले। राज्य महामार्गा खाला दिवचले सध्या बायपास रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा। या बायपासाक रस्त्याक लागून रोलिंग मिल वाठादेव वाठारात पावसांत उदकाच्या निचऱ्याची समस्या निर्माण जावपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। शिगमोत्सवाच्या निमतान 8व्या दिसा मोर्जेच्या देवळाकडेन चोरयेंचे रोमाट जाले। तरणाटे भुरगे गावात आशिल्ल्या झाडांची फळां वा हेर हातीक मेळटा ते सामान चोरून व्हरतात आनी ते सामान घेवन देवळाच्या मुखार रोमटात नाचतात। हे चोरयेचे रोमट पळोवपाक थळावे लोक व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। मंगळारा सकाळी सांतिनेज भगत मेगामार्ट या सुपर मार्केटाक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चड लुकसाण जावंक ना, पूण फ्रीज आनी हेर बारीक सामान लासून गोबर जालें। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्मय हांणी केल्ल्या विधानाचो निशेध करपा खातीर सेव माधय सेव गोवा ह्या संघटनेन मंगळारा पणजेच्या उदका संसाधन विभागात मोर्चा घालो। उदक संसाधन विभागाचो अभियंत प्रमोद बादामीक घेराव घालो। कर्नाटकात जावपी वेंचणुकेचो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान प्रचार करप ही गोंयकारां खातीर अपमानाची गजाल आसा आनी म्हादय वळोवपा खातीर गोंयचो मुख्यमंत्री आनी कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री दोनूय शामील आसा असो आरोप सेव माधय सेव गोवा संघटनेन केला।
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक सर्व्हिस दिवपाची येवजण आनीक 1 वर्सान वाडयला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. सुमार 90 अशा पात्र उमेदवारांक फुडल्या जून म्हयन्याच्या पयलीं सरकारी सर्व्हिसो दितले अशें ताणें सांगलें. ह्या उमेदवारांक ह्युमन रिसोर्सीस नोकऱ्यो दिल्यो पूण तांणी थंय काम करपाक न्हयकारलें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्यान पयलीं 270 नोकऱ्यो दिल्ल्यो आनी ताचे आदी सुमार 200 ते 250 नोकऱ्यो स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक दिल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिवचले आयोजित दिंडी सर्तीत श्री शांतदुर्गा रवळनाथ दिंडी पंगडान पयले इनाम जोडलें. कला अस्तुरी महोत्सवा खाला शिक्षा विजन संस्थेन घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पणजे शारात सीसीपी ट्रक ओव्हरलोडेड कोयर घेवन वतात हे दिसून आयला. हो साठोवन दवरिल्लो कोयर इतलो भरून भेलो जाल्यार तो फाटल्यान येवपी गाडयांचेर पडपाची शक्यताय आसा. देखून हो सगळो साठयल्लो कोयर इतलो भरून व्हरचो न्हय अशें येरादारी करपी लोकांचें म्हणणें आसा. G20 समिटाची भलायकी मळावेली बसका गोंयांत 17 ते 19 मार्च ह्या काळात जातली. गोंयांतल्या 2-5 नकेत्री हॉटेलांनी ह्यो बसका जातल्यो जाल्यार उरिल्ल्यो बसका जून आनी जुलय म्हयन्यांत जातली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. G20 समिटा वरवीं गोंयांतली विदेशांतले प्रतिनिधी वांटे घेतले. ताका लागून बऱ्या साधन सुविधा उभारपाक सरकारान सुरू केला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. कसलेच नियोजन करिनासतना सोलर फेरी बोर्ड हाडिल्ल्याची गवाय न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. हो नवो प्रकल्प म्हूण आयिल्लो पूण ती खंय घालपाची कितें करपाचें हाचेर कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें मंत्री सुभाष हांणी सांगलें. ही फेरी बोट चलोवपा खातीर आमचे कडेन कुशळ मनीसबळ ना अशें ताचें म्हणणें.
SCN2 व्हायरसाच्यो केशी हाताळपा खातीर बसका चालू आसात. केंद्रान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक सुचोवण्या प्रमाण आमी फुडें वतात, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगले. SCN2 व्हायरसाच्यो केशी हाताळपा खातीर मुळावी तशेंच समाजीक भलायकी केंद्र सुसज्ज आसप गरजेचें आशिल्ल्याचें विश्वजीत सांगता. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा एप्रिल सावन सुरू करतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगले. जे कोणे पयलीं ह्या यात्रेक वचून आयल्यात तांकां परते वचपाक मेळचें ना. सध्या 12,000 लोकांनी ह्या यात्रे खातीर नांवां नोंद केल्या. तांकां ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो अशें सुभाष फळदेसाय सांगले. फाटली कितलीशींच वर्सां मांद्रे वाठारात चालू आशिल्लो उदकाचो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करतलो अशें आस्वासन आमदार श्री दारोलकारान दिलें. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर 30 MLD प्लांट लेगीत सुरू करतले अशें जितान ह्या वेळार सांगलें. ह्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन भेट घेवन चर्चा केल्या उपरांत आमदार शीत उलयतालो. भावाकडेन आशिल्ल्या दुस्मानकायेंतल्यान आपल्या 7 वर्साच्या पुतण्याचें अपहरण करून आपल्या भावा कडल्यान ते बदलात 50,000 रुपयांची खंडणी मागपाच्या आरोपा खाला मडगांव पुलिशेन सुनील पुजारी ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या दुबावेताक अटक करून ल्हान भुरग्यांची सुटका केली. ही घडणूक आयतारा राती घडली. मडगांव पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायकान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावेतान हे आदी गुन्यांवकारी घडणुको केल्यात अशें कळटा. गोंय सरकारान देंपो विश्व ग्राम शाळा ह्या प्रकल्पा खाला परत एक फावट करार केल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. ह्या प्रकल्पा खाला वेंचून काडिल्ल्या शाळांच्या मुळाव्या बांदावळीची तशेंच मनीस संसाधन उदरगत करपाची जापसालदारकी घेता अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली.
दिवचल मालातल्या सरवण गावच्या श्री कुळमाया सातेरी श्यामपुरुष देवस्थानाच्या कळस उत्सवाक मंगळारच्यान व्हडा भक्तिभावान सुरवात जाल्या। 5 दीस चलपी या उत्सवाची शेनवारा सांगाता जातली। सरवण पंचक्रोशीच्या घराघरांनी कळस व्हरतले, दरेका घरात कळसाची पूजा करतले। मजगती मंगळारा सरवण गावातल्या घराघरांनी कळसाचे आगमन जाल्या उपरांत भक्तांनी भक्तिभावान कळसाची पूजा केली। कळस उत्सवा निमतान गावात उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। गोंयभर लागिल्लो उजो आटपात आयला। ह्या उज्यान पर्यावरणाचे कितले लुकसाण जालां ताचो अहवाल तयार करून केंद्राक धाडटले, रानमंत्री विश्वजीत राणे सांगले। मादे अभयारण्यात तशेंच गोंय कर्नाटक शिमेर उजो लागलो जाल्यार तो आटपात हाडपा खातीर एक पंगड नेमला, अशें मंत्री विश्वजीतान सांगले। गुन्यांवकारी घडणुकांचे वाडिल्ले प्रमाण लक्षांत घेतले जाल्यार राज्यांत कायदो आनी वेवस्था नाशिल्ल्याचें दिसून येता, अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलां। हणजूण वाठारांत घडिल्लो प्रकार हें ताचेंच उदाहरण आशिल्ल्याचें पाटकार सांगता। ह्या सगळ्या घडणुकांची नैतीक जापसालदारकी घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राजीनामो दिवपाची मागणी तांणी केल्या।